जस्ट टायमिंग येईन करून आणि गडबडीन आशिल्ले हा सो अचानकूच सडनली अशें उजो म्हाका अशें दिसपाक लागलो धुंवर सारको म्हणजे धुंवर कशें येता भायर येवन पळयता जाल्यार एकदम उजो पेटलेलो आशिल्लो नळ्यासून दिसपाक लागलो मागीर इतक्यान फायर ब्रिगेडाक फोन मारले आनी आपयले तांकां आनी तेमी येता म्हटल्यार मातशें टायम जातलोच न्ही घराकडे कोण नाशिल्ले घरान आमी म्हटल्यार घरान बशिल्ले आमी आशिल्ले धुंवराक कोण सगळीं भायर येयले कित्याक कसो उजो काय खबर ना शॉर्ट सर्किट जालो अशें म्हाका दिसता तुमचें नांव कितें विजयलक्ष्मी उजो लागलो तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड म्हणून चड उजो लागलो हां येयलें म्हणून बरें जालें क्या कैसा क्या हुआ मालूम है आपको? वो मैं जरा आवाज़ सुनी वो धुआं सरकाया फिर मैं बाहर आने के बाद में भटकने को लगी फिर बाजू का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम अभी मैंने अंगार देखा। तुम्हारा बाजू का घर? हाँ मेरा ये घर वो बाजू में पहले आई ना तो मेरे इधर आने को लगी मैं आवाज़ सुन के बाहर आई। आमचे हांव नेबर हांगाचो आमचे विजयलक्ष्मीचे घर आमचे नेबर आमची ती अचानक त्यांचे ते कितें तरी भाड्याक कोण तरी रावताले त्यांच्या हितून शॉर्ट सर्किट जाली आणि सगळी धांवाधांव जाली आम्ही एक शेजारी आसले तर आम्ही फटाफट सगळे उजो पेट्टा म्हणून सगळे जाण धांवले सगळे शेजारी बिजारी वाडेकार सगळे एक जाले तशेंच जाता तितके आम्ही बेगीन आम्ही पुढचे कितें प्रोसिजर आहा ते स्टार्ट केले आमचो फायर ब्रिगेड गोवा पुलीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्यांका फोन केलो त्यांच्यानी फटाफट धांव घेतली हांव थँक्यू म्हणटा फायर ब्रिगेडीक येदो व्हडलो फटाफट पावले ते नाला वाड्यार व्हडलो इन्सिडेंट एक जालो तो जालो पूण वाड्यार व्हडलो इन्सिडेंट जावपाचो रावलो वाडेकारांनी आमच्या सुद्दां खूब हेल्प केली घरान वचून धांवन उदीक मारपाचें कोणाच्या टेरेसार वचून कोणाच्या घरा वयर कोणाक चडोवन तेंच्यांनी खूब हेल्प केली तेंच्या कडेन जावन आमकां फायर ब्रिगेडाक फोन केलो तेंच्यांनी फटाफट धांव घेतली गोवा पुलिसाक फोन केलो गोवा पुलिसान फटाफट धांव घेतली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन केलो तेंच्यांनी फटाफट धांव घेतली त्या खातीर हांव सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा सो हांव जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा म्हटल्यार फाल्यां सकाळी हे आमचे ते उदय एक गरीब आहा तेचो घोव एक पेंटर आहा नॉर्मल पेंटर तर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA कडेन नाल्यार कावन्सिलरा कडेन की तांकां कितें तरी फुडले हेल्प करपाची थँक्यू 6:30 सुमार आमकां कॉल येयले की न्यू वाड्या घराच्या कुशीक कॉल लागलो इमिजिएटली आमची फायर ब्रिगेड भायर सरली हांगा पावता म्हणून लोकांच्या ट्रॅफिक जाम आसलें चडशे हांव लोकांक हेच रिक्वेस्ट करता की रस्त्यार ज्यो पार्किंग करता व्हडली एक्सेस येवपाक आमची गाडी दिवपाक म्हणून पार्किंग अशी करा की हांगा नॅरो रोड आहा खूब प्रॉब्लम जाले तरी आसतना आमचे फायर ब्रिगेड पावून फायर फायटींग केलें आनी कंट्रोल केलो पूण इंजरी बी ना कोणाक कांय ना कितले लॉस 4 लाख लॉस आसतले आनी सेव आमी एंटायर कुशीकच्या घरा बीन वाचलेली आसा एकूच घर काय दोन सेपरेट घर एकूच घर ते पार्टिशन केल्ले आसा तुम्ही पळयतात GNH